रोजारी सायबिणी तू आमची राणी विसरनाका गे आयकांची मागणी लुकाचें शुभ वर्तमान. दोन दुतांनी सोम्यांक म्हणलें, आमचो भावार्थ वाडूय. तेन्ना सोम्यान म्हणलें, सांसवाच्या कोणया इतलो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार उमटोन वच आनी दोर्यांत रिगून पालां सोड अशें ह्या आमोरीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जातलें आनी ते तुमचें आयकतले. तुमचे मोदें कोण एका मनशाक एक चाकोर आसा म्हूण समजात. शेत कोसून वो मेंढरां चोरून तो चाकोर परत घरा येता तेन्ना चल बेगीन जेवणाक बस अशें ताका दोनी म्हणटलो काय? हाचे बोलदेक म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव खाप येसोर पेंगटाक कास मारून मेजाचें काम कर आनी मागीर तूं खाप ये अशें तो म्हणचो ना काय? आपणे सांगलोली कामां चाकरान केली देखून दोनयांक चाकराचो उपकार आसतलो काय? तशेंच तुमकां सांगलोलें तितलें केले उपरांत तुमी म्हणात, चालती बेश्टी चाकरां आमी, आमचो कायदो आसलो तोच आमी पाळ्ळा. देवाचें उतर हें.